सुपरविजन करता PWD डिव्हिजन 18 सब डिव्हिजन 4. नो आता कितले किलोमीटर असतो 2 किलोमीटर 30 मीटर आहा. 2 किलोमीटर 30 30 मीटर. पयलीं ताका सोलिंग आहा, मागीर वॉटरबॉर्न आहा, मागीर फुलग्रड आहा, मॅकाडम आहा, मागीर AC कार्पेट आहा. 1 किलोमीटर सुमार ताका फूल हें आहा, सोलिंग आहा आनी हें आहा, वॉटरबॉर्न हें तें आहा सगळें. आनी ताका वायडनींग आहा, ताका सोलिंग करून तेजेर फुलगाड करप आनी मागीर मॅकाडम आनी AC कार्पेट करप ते फूल. रस्तो कितलो रुंद असतो दोन 7 मीटर ताका डांबर येतलो, 8 मीटर सोलिंग आहा, खंय खंय 8.5 मेळटले, थोडे कडेन 7.5 मेळटलो अशें आहा आमचे. ऑटोमॅक्स करून कितले म्हयन्यान पूर्ण जातलो तो आनी 2 म्हयन्यान जातलो कंप्लीट. जो आमचो पळसकाटा टू धाट म्हणल्यार आमचे धाट फार्म आहा न्ही, तो रस्तो आमकां अत्यंत गरजेचो आशिल्लो. त्या रस्त्याक असले फोंडारे पडलेले की आमच्यो गाडयो सुद्दां काबार जाल्यो. सांगपाचें म्हटल्यार कित्येक फावटी आमचे लोक तशे गेले जाल्यार गाडयो पंक्चर जाताल्यो, खूब प्रॉब्लेम जातालो. इवन आमची ती वर्षा बस चलता तो सुद्दां सदांच पात्रांव बोवाळ मारतालो, आपली बस काबार जाली, बस काबार जाली. तो रस्तो सामको आमकां भरपूर गरजेचो आनी तो रस्तो जालो तो आमचे तर वाड्यावयले सगळे लोक खूब हॅप्पी आसा. तो रस्त्या खातीर आमी खूब प्रयत्नय केले. आमी पंचायतीक सांगलें, पंचायती उपरांत मागीर आमी आमदारा कडेन येयले आनी आमदारान तो आमचो रस्तो आतां काम सद्या चालू केला. कॉन्ट्रॅक्टरान सांगला विथीन 2 म्हयन्या भितर तो रस्तो कंप्लीट जातलो. आनी आमी तर खूब आमदाराचे उपकारी आसा, कित्याक तर तो रस्तो आमकां सारको गरजेचो आनी सारको एक कितलीं वर्सां त्या रस्त्याक पयलीं मायनींग चलतालें, मायनींग चल्लेल्या कारणान तो रस्तो सारको काबार जाल्लो. आनी आतां परत तो रस्तो जाता म्हळ्यार आमचे वाड्यावयले सगळे लोक आनी आमी खूब हॅप्पी आसा. तो रस्तो सामको आमची गरज.